नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्री करता म्हणून गोंयभर वावड्यो पातळटनाच मुख्यमंत्री पर्रीकार अमेरिकेसान गोंयांत येवंक सरता भायर 9 तारखेर येतलो म्हूण आशिल्ली अधिकृत म्हायती. कोलवाळ जेलीचो अधीक्षक परबाक एक्सटेन्शन दिवचें म्हूण 500 कैद्यांचें सरकाराक निवेदन. परब रिटायर, कैद्यांक खंय तोच जाय. कोलवाळ जेलींतले गैरवेव्हाराचो चल्ला पोस्टमॉर्टम. निबंधकाचो अधिकारा भायर निकाल. सस्पेन्शन अपात्रताये आड MD 4 संचालक हायकोर्टात. सुनावणी सोंपली. निकाल ब्रेस्तारा. सब रजिस्ट्रारान डेरीचे डॉक्युमेंट घेतले ताब्यात. दिवचलच्या पैरा हायस्कुलाचो हेडमास्टर संतोष गांवकाराक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार. दिल्ली उपराष्ट्रपतीचे हातान भोवमान. प्रधानमंत्र्यानूय दिली ट्विटराचेर परबी. गोयचे सिनियर राजकीय फुडारी आदले मोगोचे मेळाव्यात सुदिनान क्लियर केली काँग्रेस बीजेपीत मोगोची पाळामुळां. दोबरात स्पिडीन वावुरपाचें उतर. भाटीकार म्हणटा फुडलो मुख्यमंत्री सुदीन. तेवीस देशांबरोबर भारताचें दर्यादेग राज्या सयत उत्तर गोंयांत सुनामी मॉक ड्रील. अरिश्ट वेवस्थापन यंत्रणांचे समन्वयाची टेस्ट. जिल्लोधिकारी म्हणटा मॉक ड्रील म्हूण हालचाली मर्यादीत. आनी साळगांवकर फुटबॉल क्लब AWES कपाचे सेमी फायनलीत धेंपो स्पोर्ट्स क्लबा आड मॅच 3-3 गोलांनी ड्रॉ. दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्री करतात म्हूण गोंयांत वावडे उठपाक लागल्या उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार अमेरिकेसावन ताकतिकेन गोंयांत येता म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मुख्यमंत्री पर्रीकार अमेरिकेंतल्यान येवंक भायर सरला. तो ब्रेस्तारा रातीं गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. तो 9 तारखेर गोंयांत येतलो म्हूण हे पयलीं अधिकृत रितीन सगळ्यांक कळयिल्लें. मात राजकीय मळार हालचालीक नेट आयिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान खंय 2 दीस आदींच गोंयांत येवपाचें थारायलां. कोलवाळ जेलीचो अधीक्षक परबाक एक्सटेन्शन दिवचें म्हूण खुद्द 500 कैद्यांचें सरकाराक निवेदन. तो ऑगस्टाक रिटायर जालो खरो, मात एक्सटेन्शनाक कैद्यांवरवीं लॉबिंग. परब सुप्रिटेंडंट आसतना जाल्ले जेलीचे फंडाचे गैरवापराचे केशींत जिल्लोधिकाऱ्यान जेलीचे कॅशराक सस्पेंड केल्लो. सध्या ते जेलींतले असले अर्धे डझन केशीचो पोस्टमॉर्टम चल्ला आनी कैदी खंय एकासारखे परबूच जाय म्हूण बसल्यात. खासा रिपोर्ट. गोयच्या जेलींतल्यान सहजा कैदी पळून वचनात. सडा जेलींतल्यान सहजा वचनाशिल्ले. कोलवाळे नवी जेल सुरू जाल्ल्याक तर असलो एकूय प्रकार आयकल्लो ना. असो ह्या जेलींचो कारभार. प्रुडंटान कितलेशेच फावट एक्सपोजूय केला. कांय जाण सस्पेंडूय जाल्यात. मात जेलीचो कारभार सुदारिल्ल्याचे दाखले मेळनात. आतां तर कोलवाळ जेलीचे सुप्रिटेंडंटांक एक्सटेन्शन दिवंक खुद्द 500 कैद्यांचे लॉबिंग. जुईजा वरवीं सरकाराक निवेदन. कोलवाळचो जेल अधीक्षक परबाची प्रोफायल. कोलवाळ बंदखणींतले कैद्यांक परबाचो वेव्हार मानवता. जेल अधीक्षक श्यामसुंदर परब ऑगस्टान रिटायर जाल्लो. एक्सटेन्शनाची फायल सचिवालयान भोवली बंद जाली. परबाच्या एक्सटेन्शनाक 500 कैद्यांच्या सयांचे जुईजा वरवीं सरकाराक निवेदन. सरकारान एक्सटेन्शन दिवंक नाशिल्ल्यान परब 31 ऑगस्टाक निवृत्त. गुन्यांव करतल्यांक बंदखणींत घालतात, मात तेच जेलीचो स्टाफूय फ्रॉडां आनी स्कॅमां करूंक फाटिना. केशर किशोर नायकान बागायतदाराच्या खरेदीचेर उदारीचे पयशे दिनासतना अफरातफर केली म्हूण उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान ताका सस्पेंड केला. ताची चवकशी चल्ल्या खरी. हो वेव्हार जाला सुप्रिटेंडंट परबाच्या कार्यकाळान. दुसरी तुमचो एक स्टाफ कॅशियर जो कोलवाळे जेलीन डेप्युटेड आसलो, ताका सस्पेंड केला. कितें मॅटर आसलो भितर, खंयचे केसी खातीर हे केला ताका आनी इन्क्वायरी फुडें कशी कितें आसली? ना तो आमचो स्टाफ अर्लियर कलेक्टर नॉर्थ वॉज ऑल्सो IG prison. So at that time, now it is bifurcated. So पयलीं तो he was deputed in the jail through IG prison. So there is some misappropriation issue on him. And in fact, we had asked that he should be repatriated earlier. For some reason he could not come. Now he has been repatriated recently.
and the government, Home Department has taken a decision that pending inquiry he should be placed under suspension. So accordingly, I put him under suspension. On the same day, I received communication from the government. मॅटर बघून Matter is regarding misappropriation of funds, money in the jail. ओके आणि कोण करतलो इन्क्वायरी No, once that inquiry is complete, they'll give as per the direction of the Home Department. We'll start the further proceedings. बागायतदाराचे 9.5 कोटीच्या उदारीचेर सामान घेतले, पैशांची अफरातफर. कॅशर किशोर नाईक गृह खात्याच्या आदेशा उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यावरवीं सस्पेंड. जेलीतल्या पैशांच्या अफरातफरीचेर आज मेरेन कितल्योशोच चौकश्यो. अजून थोडे चौकशी रिपोर्ट अर्थ खात्यामुखार कारवाये खातीर तश्शे पडून आता मेरेन 18 लाखाची 58 बिलां पेंडिंग. अधीक्षक परब कॅशराचेर कारवाय करिनाशिल्लो. कॅशराची चौकशी सोंप मेरेन कोलवाळे सावन ट्रान्सफर नाका म्हूण आयजी प्रिझनान सांगिल्ले. आयजी प्रिझनाक कळ्ळें नासतना कॅशराक रिलीव करून परबान मान्यताय दिली. पैशाच्या चडशा अफरातफरीची कल्पना अधीक्षक श्याम सुंदर परबाक आसताली. माहिती आसूनय तो वेल्या अधिकाऱ्यान विचारी मेरेन कारवाय करिनाशिल्लो. बंदखणींत कैदी दिसाक 500 सामोसा तयार करतात आणि 5 रुपया विकतात. सामोसावेली दिसाची 2500 रुपये जोड खंय वता ताची नोंद ना, हिशोब ना. अधीक्षक श्याम सुंदर परबान फायल तयार करपाची सिस्टमूच दवरूंक ना. खंयच्याय गजालीचेर फायली तयार करिनासतना रोख वेव्हार चलतालो. बागायतदाराच्या कागाळी उपरांत जेल सुप्रिटेंडंट परबाच्या कार्यकाळातले एक प्रकरण भायर सरला. मात कोलवाळच्या जेलीन चल्ला ते पळयल्यार ऑडिट इन्स्पेक्शनांतल्यान मोठे कबाड भायर सरतले म्हूण काय अधिकारीच उलयतात. दर एकल्याक सांबाळटा. जेलींतल्या कैद्यांक सुप्रिटेंडंट परबाची ओढ कित्याक आशिना? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुकाराम मराठे. गोवा डेअरीचे केशीत सहकार निबंधकान अधिकारा भायर निकाल दिला म्हूण एमडी नौशाचो कोर्टात आर्ग्युमेंट. सस्पेन्शनाच्या निर्णया आड ताणें घातिल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात सुनावणी चल्ल्या. नौसो म्हणटा सगळ्या संचालकांक अपात्र केल्यारूच प्रशासक नेमूं येता. निकाल ब्रेस्तारा. मजगतीं कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण गोवा डेअरीच्या ऑफिसांतले म्हत्वाचे दस्तावेज फोंडेच्या सब रजिस्ट्राराचे टीमीन ताब्यात घेतले. गोवा डेअरीचो एमडी नवसो सावंताक स्कॅमाक लागून निलंबित करपाची प्रशासकाक अर्ज दिवन बाकीच्या 7 संचालकांक सहकार निबंधकान अपात्र केल्ले. हे अर्दीक एमडी नवसो सावंत आनी संचालकांनी हायकोर्टात आव्हान दिला. बुधवारा निर्णायक आर्ग्युमेंट जाले. रजिस्ट्रारान नियुक्त केल्ल्या प्रशासकाच्या नेमणुकेक एमडी आनी अपात्र संचालकांनी चॅलेंज केल्या. रजिस्ट्रार प्रशासक नेमपाक शकता, मात त्या खातीर बोर्डावेले सगळे संचालक अपात्र केल्ले आसूंक जाय. जाल्यारच प्रशासक ताबो घेवन प्रशासन चलोवपाक शकता. प्रशासक नेमला जाल्यार तो फक्त अपात्र केल्ल्या संचालकांचीच कामां फुडें व्हरपाक शकता. तो पुराय बोर्डाचें काम पळोवंक शकना. कांय संचालकांक अपात्र केल्या त्या जाग्यार नवे संचालक नियुक्त करपाक जाता. प्रशासक नेमपाचो पर्याय सगळ्यात शेवटचो आसूंक जाय. रजिस्ट्रारान शीम हुपून निर्णय दिला म्हूण एमडी आनी संचालकांचो आर्ग्युमेंट. रजिस्ट्रारान अधिकार कक्षे भायर वचून गोवा डेअरीचेर अर्ज दिल्या. एमडी डेअरीचो कर्मचारी, वेचून काडिल्लो संचालक न्ही. कायद्यान कर्मचाऱ्यांक निलंबित वा अपात्र कर म्हूण सांगपाचो अधिकार रजिस्ट्राराक ना. प्रशासकाक डेअरीचे एमडीक निलंबित वा अपात्र कर म्हूण सांगून आरसीएन कायदो मोडला. रजिस्ट्रारान अपात्र केल्ल्या 7 गोवा डेअरीच्या 4 संचालकांनी निकालाक आव्हान दिला. आपल्याक दुसऱ्या फावटीची संद दिनासतना निकाल दिला म्हूण कोर्टात निबंधकाच्या आदेशाक आव्हान दिला. सरकार म्हणटा सगळ्यांची बाजू आयकल्या. चेअरमॅन राजेश फळदेसाय हायकोर्टात पावला. प्रशासक नेमिल्ल्यान खंय ताचे अधिकार वतात. ताचेर सरकार म्हणटा प्रशासक नेमला म्हूण कोणाचे अधिकार वचनात. चेअरमॅनाचेर कसलीच कारवाय केल्ली ना. इतले मजगती कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण गोवा डेअरीच्या ऑफिसांतले महत्वाचे दस्तावेज फोंडेच्या सब रजिस्ट्राराच्या टीमीन ताब्यात घेतले. टीम बुधवारा सकाळ सावन सांजे उसरा मेरेन फोंड्या डेअरीच्या कचेरेत डॉक्युमेंट उस्तीत आली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विवेक प्रभू. दिवचलच्या पैरा हायस्कुलाचो हेडमास्टर संतोष गांवकाराक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 फावो जाला. दिल्ली कार्यावळीत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडून ताचो पुरस्कार भेटोवन भोवमान केलो. भुरग्यां भितर विज्ञाना विशीं ओढ आनी जागृताय करपाचें काम गांवकार करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनीय ट्विटराचेर ताका परबी दिली.
उत्तर गोवा का एक छोटा सा गांव है पोयरा। यहाँ विज्ञान के शिक्षक श्री संतोष गांवकर का जीवन विज्ञान को समर्पित है। विज्ञान ही मेरा जीवन है। विज्ञान शिक्षक होने के नाते वे युवा पीढ़ी को प्रेरित करके नई दृष्टि देना चाहते हैं। छात्रों को विज्ञान सिखाने के लिए श्री संतोष गांवकर स्कूल के बाद भी पढ़ाते हैं। गोवा का यह विज्ञान पुरुष अपने नए तरीकों से शिक्षकों को भी विज्ञान सिखाता है। पोयरा स्कूल ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भी हिस्सा लिया है। विज्ञान के प्रति लगाव का ये परिणाम है कि स्कूल के छात्रों ने कई इनाम जीते हैं। श्री संतोष एन गांवकर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। दर वर्सा ह्या पुरस्कारा खातीर राज्यां शिक्षकाच्या नावाची थेट शिफारस करताली। अंदू हे पद्दतीत बदल करून उक्ती सर्त दवरली। सरकारान शिक्षकांकडच्यान तांच्या देखदेण्या वावराचेर प्रेझेंटेशनां मागली आणि उपरांत जिल्लो, राज्य आणि केंद्रीय स्क्रीनिंग कमिटीचे पावण्यार सिलेक्शन प्रक्रिया करून 6,500 45 शिक्षकांक पुरस्काराक वेंचून काडले। शिक्षक दिसाचे आदले सांजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार जैतिवंत शिक्षकांक मेळ्ळे। गांवकारांचे भोवमानाचेर प्रधानमंत्र्याक ट्विटराचेर परबी दिली ती अशी। शिक्षण खात्या वतीन कला अकादमीत शिक्षक दिस सुवाळो जालो। काय शिक्षकांचो भोवमान जालो। कई बार चिंता का विषय होता है कि गणित और विज्ञान में बच्चों की रुचि कम तो नहीं हो रही है, और शायद कठिनाई के कारण खासकर गणित में बच्चा पहले घबरा के पीछे तो नहीं हट रहा। और मैं खुद कहता हूँ, मैं गणित नहीं संभाल पाया था। मैं 10वीं के बाद में गणित नहीं कर पाया था। तो मैं कहता हूँ कि ज़रूरी है कि आप सबका इसमें कि ये दिस इनपुट इज़ वेरी वेरी क्रूशल। और हमारा तो बहुत एक तरह से सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन मैथ्स करा है, तो हम इसमें गलती करें तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। इसके बारे में आप ज़रूर देखें। और गवर्नमेंट ऑफ गोवा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स आ रही हैं, तो उसमें बेसिक पॉइंट वो आ रहा है कि अगर हम जो बच्चा जब एक बार स्कूल पहुंच रहा है, तो चाहे मिड डे मील स्कीम हो, चाहे आप सबका उसमें योगदान हो। It is not a very easy task to be a teacher in today's day and age. There are very many challenges that pose themselves before a teacher when he or she stands before a group of students in a classroom today. There are any number of diversions, distractions, and other more interesting things that can occupy the minds of our young friends. And it is a challenge before the teacher to grab their attention and keep them enthused and keep them inspired enough to be equally a stakeholder in the process of education. Teaching is definitely not just a relationship of giving. It is equally a relationship of giving and taking. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।